हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. कसे आसा तुम्ही सगळे? प्राइज द लॉर्ड. तुम्ही चिंतल्या जावं पुरो ब्रदर प्रकाश लंब आसा मोठो आसा. हालेलुया हालेलुया. प्राइज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. राणीपुरा म्हणजे मागच्या ओपन कन्व्हेन्शन आसा सुमार 4000 वयर लोक त्या सुवातेर आसलो. हांव मास्क घालून नासलो. एक भयण सोदता ब्रदर प्रकाश खंय आसा म्हण. हालेलुया भैया हांव नाही तू नाही. हालेलुया हालेलुया. प्राइज द लॉर्ड. म्हणजे मगाचे न्हू आमी कशे आसून ते इम्पॉर्टंट नाही पण देवाचेर उतार जिवे आनी प्राइज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आयच्या दिसा तुमी देवाचे उतार ह्या सुवातेर आयकूंक आयलात. म्हणजे मगाचे न्हू तसो जेजू तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरतलो. हालेलुया. हालेलुया. फाटल्या 1.5 वर्सां जावन आमी युट्यूबार सकाळी दनपारां सांजेर आनी यूथ चॅनलाचेर कितले आज देवाचेर दिवन आसा. कितलोय लोक आज टेस्टिमनी दिवन आसा. प्राइज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कितलोय लोक देवाचें उतर आयकून आयकून आज बरेपण जण येवन आसा. तीच अचापा तेच बरेपण ह्या सुवातेर तुमी अनुभव करून घेतालात. प्राइज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कितले लोक आमचे वांगडा आयकून आसा दनपाराचे हातू बरोबर. प्राइज द लॉर्ड. प्रेज द हे लॉर्ड. दोळ म्हणशे तुमी मागणें करनासलें हांव सांगून नासलो. आज आमी सांगाता मेळोन मागणें करया. प्राइज द लॉर्ड. प्रेज द आज लॉर्ड. सांगाता म्हळ्यार कुटाम जावन मागणें करया. सोमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1. आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1 सगळें कोटेशन बरोवन घ्या. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर तुमच्या जिवितान मेळटा आसतना अद्भुता त्या सुवातेर वळोवंक सुरू जाता. हालेलुया. 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 फाटल्या दिसा त्या सुवातेर कन्व्हेन्शन दिवन आसलो. म्हज्या मोगाचें न्हू फाटल्या दिसा एक व्हड कन्व्हेन्शन हांव भाग घेवन आसला वेळार त्या सुवातेर एक 5 वर्साच्या भुरग्याक आवय घेवन आयिल्ली आनी ती फस्ट डे म्हणा लागली ब्रदर म्हज्या भुरग्याचो रायट हात काम करिना आनी शर्ट घालता आसतना ताका हेल्प करचें पडटा. आनी हांवें सांगलें कांयच भियेनाका खंडीत जावन ह्या 2 या 3 दिसाच्या रितीरेन जेजू तुज्या पुता आपण बरेपण लाभयतलो. डॉक्टर म्हणला 10 वर्सां उपरांत 10 ते 15 वर्सांनी हाच्या हाताक घटाय मेळटली बळ मेळटलें आनी तो बरेपण जण घेतलो. आनी जेन्ना म्हज्या मोगाचें न्हू पयल्या दिसा रितीरेन आराधनांत तिणें सगळें कोटेशन बरोवन घेतलें. घरा वचून एक कोटेशन तेणें रिपीट केल्लें जावन आसा. जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स 27. जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स 27. जेरोमिया प्रवक्त्या पुस्तकांत 22 30 आनी 2 वळी 27. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका गुड. प्रेज द लॉर्ड. रियली म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी 1.5 वर्सां कितें मागणें आयलो प्रतिफळ हांगा दिसून आसा. हालेलुया. हालेलुया. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशा कुळाचो देव. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका इम्पॉसिबल म्हणल्यार देवाले कांयच ना. म्हज्या मोगाचें न्हू व्हडा संख्यान तुमी हांगा हजर आसा. एक कुटाम जावन आज माग्या वर्ती सकत आमच्या जिवितांत देवन येता. त्या राती त्या भयणीक न्हीद पडोंक ना. कित्याक फूल डे रितीरेन कांयच बरेपण घडोवंक ना. जाल्यार ती घरा गेली आनी पुताच्या हाताचेर 5 वर्साच्या भुरग्याच्या हाताचेर हात दवरून सगळी रात तिणें मागूंक सुरू केलें. सुम्या फाल्यां दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट मागीर आमकां मेळना जाल्यार तुवें म्हज्या पुता बरें करचें फाल्यांच्या रितीरेन बरें करचें जेजू. आनी कंटिन्यू ह्या ल्हान भुरग्याच्या हाताचेर हात दवरून ही भयण कंटिन्यू राती मागूंक सुरू केलें. 3 वरां जाता तिका झेम पडली आनी ती न्हिदली. सकाळीं वेगवेगळी उठोन कितें पयस जावन तिणें रिट्रीट येवंक जाय आनी सकाळीच्या वेळार ती सगळ्या भुरग्यांक नश्टान दिलो आनी शर्ट घालता आसतना रायट हात येदो म्हणशी ती आवय घालताली. आज तोच भुरगो घालूंक सुरू केला. हालेलुया. 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 म्हज्या मग तोच जेजू आज आमच्या संगात आसा जो आपण शुभ वार्तांत 14 वळी 14 म्हणटा की म्हज्या नांवान जें कितें मागशा तें तुमकां मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मातेव प्रमाणे शुभ वार्तांत 7वी वळी म्हणटा की मागा तुमी आज घेतला आमी जण एकले आसवतर मागया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ परजळीक जा. उठ परजळीक जा. उठ परजळीक जा. उठ परजळीक जा. खंय आयला. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या लेफ्ट आनी रायट कोण आसा ताचो हात धन सांगा. हात मेळोन सांगा उठ परजळीक जा. तुजो उजवाड आयला. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाचें न्हू मँगलोरची केदाळ हसत्या तोंडाची म्हूण आयकना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जाल्यार थोडी हसनात. हालेलुया.
Hallelujah. ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ತಳ म्हणा परतून बेटी ओट परजळी जा तुझं उजवाडायला. दुसरे सर्वेस्परची महिमा तुझे देवून येतली म्हणूया. हात धन सांगा सर्वेस्परची महिमा सांगा एकामेका सर्वेस्परची महिमा सर्वेस्परची महिमा. हालेलुया. Hallelujah. सगळ्या आम्ही उभा राहूया. मागया ह्या वेळार पवित्र दैवी सगळं जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 सातासो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण सता कोण पावयतलो. हालेलुया. Hallelujah. सगळे आमचे हात आमी उक्ते दवरया दोळे आमचे दंप्या आमी घालतेपणे सोम्या लागी मागया. सोमेची दैवी सका देवन चित्र मागया. सोमेची पदवी आमचे देवन चित्र मागया. सोमेची कृपा आमचे देवन चित्र मागया. दैविक ज्ञानान बर चित्र मागया आमी. पवित्र आत्म्याये हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याये हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याये हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्याये साखळे म्हणाल म्हणे हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याये हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याये म्हजे वयर देवोन ये. मुझे वै देवोन ये तेणी लाभोंक तो ये. तेरी लाभोंक तू ये म्हजे वय देवोन ये. मुझे वै देवोन ये तेणी लाभोंक तो ये. तेरी लाभोंक तू ये म्हजे वयर देवोन ये. मुझे वै देवोन ये तेणी लाभोंक तो ये. तेरी लाभोंक तू ये दोन्ही आमचे हात वयर उबार्या वेळा पवित्र आत्म्याये दोळे आमचे दंप्या वेळा दैवी सगत आमच्या वणवण्याचे तर मागया. दैवी पदव्यान बरचे तर मागया. पवित्र आत्म्याये दैवी सगत आमचे देवनाचे तर मागया. पवित्र आत्म्याये देण्याच्या आत्म्या आमचे देवने म्हणून मागया. पवित्र आत्म्याये हे पवित्र आत्म्या ये मुझे राहायचे दिसा. पवित्र तुझ्या पदव्यान म्हाका भर. तुझ्या सक्त्यान म्हाका भर. तुझ्या देण्यान म्हाका भर. तुझ्या करप्यान म्हाका भर. म्हजे आळसाय म्हजे उणेपण म्हजे इराराय म्हजे बेजाराय सांपण म्हजे तन पयस कर. तुझ्या करप्यान म्हाका भर आयचे दिसा. पवित्र आत्म्याये हे पवित्र आत्म्या ये. पवित्र आत्म्याये सगळे म्हजे वय देवन तो ये. मुझे वै देवोन सगळे वडतळान उलामान म्हणया वेळा साता स्वात्मा आम्हा सर्वांचेर आमच्या वळण दे. सगळे बांदपासा अंतकाराची सगळ्यात काळोखाची पदव्यो आमच्या दा संपूर्णतेन पैसा द्या वेळा आळसाय हिराराय बेजाराय अस्कतकाय जेजू क्रिस्तच्या नावान हांव कमांड करता समत दिता ह्या स्वाद दिता. मुझे वै देवोन ये अजय वय देवोन हे पवित्र आत्म्या म्हज्या दोळ्यांतले दुकास पुसून काड. जेजू तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर. तुझ्या ध्यानान म्हाका भर. तुझ्या फळान म्हाका भर. तुझ्या कृपेन म्हाका भर आयचे दिसा. तुझ्या सत्यान म्हाका भर आयचे दिसा. हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याये हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याये हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याये सगळे वडतळा उलामान म्हणया. पवित्र आत्म्याये हालेलुया 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 सगळे सगळं म्हणया वेळा हालेलुया 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 तुझ्या पदव्यान आमकां भर. तुझ्या ध्यानान आमकां भर सुम्या. सगळे आमचे हस्तात काय फुड्या पण पायस कर. तुझी दैवीक कृपा आम्हा सर्वांच्या जिवीत आमच्या वळण द्या वेळा
सगळ्या संकटाचा नका सुटकाला पाहिजे जो हालेलुया सगळे उला मारे आम्ही आवडा आम्हा सर्वांची दैवीश्वर वळवून आवडा हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You all praise and thank you, glorify your name. Hallelujah. Sumya tukas sarga, tukas padve, tukas mahima. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vibhash Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sakle ame स्तुति करिया. Sakle ame स्तुति करिया. Sakle ame आराधना करिया. या सगळ्याचं वेळ आम्ही जेजूच्या दास समर्पण देऊया. आमच्या मुळे आपण असतात काय जेजू कर बारिया. आम्ही घेऊन आले खत बेजार आहे असतात काय मैकाल टपडाव मारियाल टपडाव मैकाल टपडाव क्रांतला मा शंकर मारियला क्रांतला सम्या तुझ्या सत्यनम कबोर तुझ्या ध्याननम कबोर तुझ्या फळानम कबोर दैविक सत्यनम कबोर जेसू 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 तुझ्या नावात जय गॉड सुटका सम्या तुझ्या आत्म्यानं कबोर आज सगळं देश सांगता कस करत असताना दैवी सगळं आमच्या वळवून दे जेसू समय आमका हात नाही जेजू आपोड जेजू होते एक समाधान लाभय जेजू सगळा बंद करता सुटकारा पाहिजे जेजू हालेलुया हालेलुया एक घडीभर आमच्या डोळ्यात आपल्या शांत राहूया आम्ही समयाच्या हजारपणात आम्ही राहूया तो आज आमच्या उलोवंक आसता ताजे उतर जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा Hebrew chapter 4 verse 12 देवाची उतर दोन दरेच्या तलवारी बरी जावन आसा Jeremiah chapter 23 verse 29 देवाची उतर उजा सारखे जावन आसा Jeremiah chapter 5 verse 14 देवाची उतर उजा सारखे जावन आसा आज त्याच उजा बरीचे उतार आमच्या जिबेर मात्र नाही आमच्या कुडीच्या विश्वाचेर आज वळून येतले सगळे अडकळ्यो उण्या पाव नसकत काय इराराय बेजाराय सगळे अंतरच्या सत्तेत तोच जेजू आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो आमची जिबी त्या सुमेच्या हातान समर्पित करूया आमची जिबी त्या सुमेच्या हातान समर्पित करूया ताची काकूत आमी अनुभव करूया हळव्यान म्हणया परत पटे हे पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागया संजा पावा तुझी दैविक सकत आमचे वळून होती जे किती समस्या घेऊन येयले आमचे स्वामी खंयचे कष्ट घेऊन येयले आमचे स्वामी आमच्या दोळ्यांत तुका भरून आसा सुम्या आमच्या काळी जडायन आसा जेजू आमच्या मोतीक समाधान ना जेजू सगळं तू जाणाय जेजू तू जाणाय जेजू तू जाणाय जेजू तुझी सकत आमचे देवय जेजू हे पवित्र आत्म्या सुम्या हांवें कस कर सुम्या तुझी सकत आमची देवय जेजू तुझ्या पदव्यान आमकां भर जेजू तुझ्या ध्यानान आमकां भर जेजू तुझ्या फळान आमकां भर जेजू हालेलुया 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 दोनी हात आमचे वयर बारया Jeremiah chapter 32 verse 27 वडा तळान 5 पटी आमी रिपीट करूया वडा तळान सांगया वडा तळान सगळं आमच्या खंत बेजारा इराराय जावं खंयची पिडा घेवन ह्या सुवातेर आमी आयल्या ह्या 2 दिसाच्या रितीरेन आज तोच जेजू आम्हा सर्वांक आमकां आपोण बऱ्यापण लाभयतलो सगळे उण्यापण असतात की जेजूच्या आमकां बारया नीट आमचे हात वयर बारया आमचे सगळे गरजो समस्यो आमी जेजूच्या हातान समर्पित कर सांगाता म्हणया हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य 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 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव म्हाका कितें आसा परतून हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव
म्हाका कितें असाध्य हालेलुया 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 हालेलुया